देव आमचो पोसणार, आमकां जिविताचो उंडो दिता. देव आमचो रचणार आनी पोसणार. अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी शेतांतल्या फुलांक तो पोसता, पूण विशेष रितीर ताच्या सारक्या रुपाच्या मनशांचो तो पोस करता. विसणार लोक बसयलेल्या गांवाक पयणार आसता देवान तांकां सुकण्याच्या मांसान आनी मान्ना खाणान पोसलें. तांकां पियोवंक उदक नातल्या वेळी खडपान तावन नितळ उदक दिवन ताणें तांची तान बागयली. अशें देवान ताच्या विसणार लोकांक पोसलें आनी बसयलेल्या गांवाक व्हरून पायलें. जेजूच्या परगट जिणे वेळी ताची शिकोण आयकोंक लोक हारी हारींनी आयलो. देव आमचो बाप तो आमकां ताच्या भुरग्यांक पोसता म्हणलें ताणें लोकांक शिकयलें. तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगुरचें म्हणून लेखावरतो हुस्को तुमकां नाका. खाणा प्रास जीव व्हरतो आनी नेसना प्रास कूड व्हरती न्हय. पळया अंतराळाची सुकणी, ती वंपिनांत, लुविनांत वा तुप्यांनी पुंजायनांत, तरी पूण तुमचो सर्गींचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय. जेजूची उतरां आयकूंक आयिल्ल्या लोकांन तांच्या बुकेची आनी तानेची पर्वा केली ना. हें पळोवन जेजूचें काळीज मोवाळ्ळें आनी 5 उंडे आनी 2 मासल्यांचे आजाप करून 5,000 लोकांक दादोस केलें. देव आपल्या पुता जेजू मुखांत्र आमच्या कुडीची आनी आत्म्याची भूक थांबयता. इस्रायल लोकांक अरण्यांत मान्ना दिल्लो देव आज युकरिस्ताच्या संभ्रमा वेळी ताच्या पुताक सर्गींच्या उंड्याक आमकां दिता. सर्गींत हांव देवुरलो हो जिविताचो उंडो संवसाराक जीव दिता. देखून जेसून म्हणलें, हांवूच तो जिविताचो उंडो. म्हजे सरशी येता तो केदींच बुकेवचो ना, म्हाका सत मानता तो केदींच ताणेवचो ना.